मायमोगाचं योकार मनीषा जाधव सुरवेक पोळ्याचे हेडलाईन्स। नर्सीचो बलात्कार केल्ल्या प्रकरणात नामनेच्या एका दोतोराक कुंकळी पोलिसांनी केला अटक। न्यायालयाकडल्यान दुबाविताक 3 दिसाची सुनायल्या पोलीस कोठडी। दिवचल बस स्टँड प्रकल्पाक जाला कळाव। फाटल्या 3 वर्सां सावन आसा काम चालू। कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून प्रकल्पाक जालो कळाव, सांगता दिवचलचो आमदार। राज्यात गुन्ह्यांवानी भर पडत असा। नर्सीचो बलात्कार केल्ल्या प्रकरणात नामनेच्या एका दोतोराक कुंकळी पोलिसांनी अटक केला। न्यायालयाकडल्यान दुबाविताक 3 दिसाची पोलीस कोठडी सुनायल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। कुंकळे पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिशल रेप केसीचो इन्सिडेंट जो आसा हो घडले कडेन आसा। हो म्हणले जाल्यार जो एक डॉक्टर आसा आनी ह्या डॉक्टराचे जे हॉस्पिटल आसा हें चिंचोणे आसा आनी ह्या चिंचोणे हॉस्पिटलांतल्यान ह्या डॉक्टरान आपल्याल्याच जे काम करपी नर्स आसा हेचेर बलात्कार केले कडेन आसा आनी तो सुद्दां कोलवा व्हरून आपल्याल्या बंगल्याचेर। हो जो इन्सिडेंट जाता हो पयर जाल्लो, पूण कुंकळे पुलिसांनी बरें काम केलें। ते म्हणले जाल्यार ह्या दोतोराक रोखडोच तेणी हाडून पुलीस स्टेशनार वचून दवरलो आनी तेका जेन्ना ह्या भुरग्याक जेन्ना हॉस्पिटलांत हाडून एडमीट केले कित्याक ते अनकॉन्शियस एक जाग्यार खंय तरी मेळ्ळें। हांगा सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हे भुरगे अनकॉन्शियस मेळ्ळे त्या भुरग्याक तेज्याच फॅमिलीन तेगेल्याच हॉस्पिटलांत व्हरून एडमीट केले आनी थंय जेन्ना एडमीट जातकीर आवयन जेन्ना त्या भुरग्याक विचारलें ते समज भुरग्यांनी सांगलें, त्या चलयेन सांगलें की आवयक आपल्याचेर अशें अत्याचार जालो म्हणून आनी रेप जालो म्हणून। त्या आवयन रोखडेच वचोन कुंकळे पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केली आनी त्या कंप्लेनीचेर कुंकळे पुलिसांनी दोतोराक रोखडोच अरेस्ट केले कडेन आसा आनी तेका GMFC कोर्टान सद्या 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिले कडेन आसा। आतां पळोवया की हे भुरगीं जें आसा हें आतां बांबोळी हॉस्पिटलांत आसा। मडगांव वाडल्या मडगांवच्यान बांबोळी हॉस्पिटलांत धाडले कडेन आसा आनी हॉस्पिटलांत ते अनकॉन्शियस आसा। त्याचं स्टेटमेंट घेवपाचो आसा। आतां स्टेटमेंट घेतरीक नक्की कितें जालां तें अनकॉन्शियस कशें जालें हेचो उलगड जो आसा हो ते स्टेटमेंट भितरीक कळटलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। आता घेऊ एक लहानसो विसव। विसवा उपरांत परतून एकदा योकार पळोवया फुडल्यो खबरो। दिवचल बस स्टँड प्रकल्पाक कळाव जाला। फाटल्या 3 वर्सां सावन काम चालू आसा। दिवचलचो आमदार डॉ चंद्रकांत शेट यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून प्रकल्पाक कळाव जालो। पळयात पुराय माहिती। गोय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळ लिमिटेडाच्या या प्रकल्पाक लागून कळाव जाल्ल्या कामाचो त्रास थळाव्यांक आणि प्रवाशांक जाता। हो बस स्टँड जाता तितले बेगीन जावपाक जाय अशें थळाव्यांनी मागले। दंपत्या टायमाक रावन नजो हांगासर खतखत तामरे सगळे। तुम्ही कितें म्हणटा बेगींतल्या बेगीन हो जावंक जाय? बेगीनचे बेगीन जाण आमकां थंय खंय तरी शेड घालून दी नाल्यार हे करून तरी दी कितें अशें कितें म्हणणें हे करून। आता आमदाराक आयिल्ले तुमी कितें म्हटलां? हांवें ताका स्वता वचून सांगलां, आमी वचून सांगलां की आमचें हें मातशें खंय तरी पळय हांगासर म्हणून। तेन्ना तेणी सांगलें कितें की पळया हें करुया आमी पयलीं हें कर फुडल्या डिसिजन मागीर जर घेवया डिसिजन म्हणून। 3 वर्सां फाटीं तुमकां कितें सांगलें? जेन्ना फाउंडेशन घालपाक गेल्लो तेन्ना ताका हें केल्लें, तेन्ना तुमची खंय जागा वयची ना हें उलोवन गेल्लो। तुमी कितके जाण आसा आतां? आमी हांगासर 10 जाण आहा। रिक्षा आनी हे धरून? फक्त आमचो फक्त रिक्षा पायलटाचो आमचो हे ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू। सरकारान रेशन कार्ड धारकां खातीर e-KYC ची मुदत 30 एप्रिल मेरेन दिल्या। पूण कितल्याशाच जाणांक अजून ह्या योजनेची माहिती लेगीत मेळूंक ना। हाका लागून हे योजनेची मुदत वाडोवची आणि जागरूकताय करपाची मागणी थळाव्यांनी केला। राज्य सरकारान पुराय डेटा मेळोवपाक लागून रेशन कार्डां खातीर येवजण आंखल्या। रेशन कार्डार जांची नांवां आसात तांणी e-KYC करपाचे सक्तीचे केला। आता हे ऑनलायन पद्दतीन केला, पूण जांकां हे करपाक येयना
वा शक्य ना ताणी कितें करप लोकांनी प्रश्न केला. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की जी KYC करपा लायल्या रेशन कार्डा खातीर ह्या KYCची जी डेडलायन आसा ही ह्या म्हयन्याच्या एप्रिलाच्या लास्ट 30 तारीख म्हणल्यार आसा. आनीक सद्याक जर जे कडेन आमी इन्फॉर्मेशन काडले थंय जर गेले जाल्यार KYC म्हणटा तें जालना. कित्याक ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी स्कीम आसा ही स्कीम सद्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटान लॉन्च केल्ले कडेन आसा की कितले बिओ पॉवर्टी लायनीर आसात, कितले पॉवर्टी लायनीर आसात हेजे खातीर तांचो एक डेटा तयार मेळचो. तो डेटा कंप्लीट थंय कॉम्प्युटरान फीड जावन उरता आनी तेजेर कळची म्हणून ते एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्कीम काडली. पूण हांगा हेजी गांवां जे लोक रावतात हांकां आजुनूय कांयच खबर ना कशें KYC करपाचें. एक वटेन ऑनलायन करपाचें म्हणून तेणी ऑनलायन एप तेणी काडले कडेन आसा. पूण जे गांवगिऱ्या वाठारांत जे लोक रावतात तेंचे फुडें तांकां ते कांय KYC म्हणटा तें कळना. तेणी वचोन करूंक पडटा. जेन्ना आमी स्थानीक लोकांक सुद्दां विचारलें तर हेचें कितें दिसता तुमकां, तुमी KYC केला ते म्हणटा आमचे कडेन थोड्या कडेन रेशन कार्ड ना. जो एक्स जिल्ला मेंबर जो आसा सातान म्हणटा तो जिल्ला मेंबर तेणी सुद्दां आजुनूय रेशन कार्ड केलें ना. हेजे वयल्यान पळयात की आमी गोंयांत कितले मुखार आसा म्हण तें कळटा. ही जर KYC करतले, हे फॉर्मेट करतले जाल्यार जाणटेल्यांक कितें करपाचें. ज्या मनशाक कॉम्प्युटर कळना, ज्या मनशार बेडाचेर आसात आनी तेजो हेड उरता तेज्यान जर येवपाक जायना जाल्यार मुखार कितें. ज्या टायमार आमी आज ऑफिसां आयिल्ले सिवील सप्लायाच्या, पूण तितूंक जे सिवील सप्लाय ऑफिसर आसा तो मेळ्ळा आमकां. तो पणजे मिटिंगे गेले कडेन आसा. पूण तांचे जे हे आसा तेणे आमकां पळय हे दाखयले कडेन आसा की हे जे आसा ते आमी काडले कडेन आसा आनी ह्या हेजे वयल्यान तुमी करची म्हणून मागले कडेन आसा तेणी. आनीक आमी एक सरकाराक आनी सिवील सप्लाय एक अपील करतात की ही जी डेट आसा, ही जी डेडलायन आसा ही मुखार वाडोवची. कित्याक सगळे लोकांक जर डेटा मेळटलो जाल्यार सगळी लोकां पर्यंत ही स्कीम पावपाक जाय आनी हे कळपाक जाय म्हणून अवेरनस हे गरजेचें आसा आनी हे अवेरनस करची म्हणून लोकूय मागतात. लोक गरीब काबार जाता तिथं ते गव्हर्मेंट खुशाल गरीब काबार जालो ते आनी ते तेंगेले कॉर्पोरेट टायप जाला. ते कोण पळय आतां ऑप्शन कितून कोण येता सर्वायवला कोण पळय पावपला तेजे एडवांटेज घेतले. गरिबां पासत कोण घालना. आतां पळयता मुखार रेशन कार्ड ना ते स्कीम केन्ना कोण BPL म्हणटा APL म्हणटा सगळे एक हाडटाय बायोमॅट्रीक म्हणटा आनी कितें म्हणटाय ते कितून करपाचें. पूण ह्या लोकां पर्यंत पावला पावना न्ही. ताणें गरिबां मुगले पावना. कोण आसलो जाल्यार मुगले पावता आनी तेका रेशन कार्ड आसा. पूण आतां आमचो गरीब आसा रेशन कार्ड ना आतां. सो हें करता जाल्यार तेणी कितें करपा जाय. लोकांक अवेरनस करपा जाय. गांवांनी येवपा जाय. सारकें ना ते एक प्लेस दवरले पडटले नाजाल्यार लोकल MLA मेळ म्हणटाय ऑप्शन आसा ताणी सारकें घालपा जाय. म्हाका MLA पयलीं वचपा ना पडटलो. थंय वचपाचें. थिंग गेल्यार ते म्हणटाय काबार जालें. कार्ड ऑफ डेट जाली. ऑनलायन सांगताय ते आमी ऑनलायन नेणाय पाडे ऑनलायन ना. तेणी कितें करपाचें. ग्राउंड बिल्डींग गांवां येवपा जाय. सांगपा जाय. अवेरनस करपा जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. IMDन येल्लो अलर्ट वाडोवंक ना हाचो अर्थ आयतारा सुके हवामान आसतले. पूण आर्द्रताय आनी तापमान चड आशिल्ल्यान उष्णतायेक तयार रावपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयतारची सुरवात हलक्या धुक्यान जातली, जाका लागून कांय वाठारांनी दृश्यमानतेचेर परिणाम जावंक शकता. दीस फुडें वयता तशी मळबांत कुपां आसतली. चडावत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस उरतले, जाका लागून राती मेरेन आर्द्रताय चड आसतली. उणें तापमान सुमार 27 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. उष्ण आयतार आशिल्ल्यान भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. IMDन वाडयलो ना येल्लो अलर्ट. आयतारा सुक्या हवामानाची शक्यताय. सकाळी पडटले धुके. प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो. मळबांत कुपां. उष्ण तापमान. आयचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.